येस वेलकम टू संजीवनी फार्म. आम्ही आज एक व्हडलो पावल फुडें काडला. तो इंटिग्रेटेड फार्मिंग सिस्टमान तेंकता. पयलीं हे जागो जो आशिल्लो पळय तो पडींग आशिल्लो आनी आमी एका वर्सान हे इतलो भाजीपालो हांगा वयर काडला की आमचें आतां उत्पन्न जे 6,000 आशिल्ले एका टायमार सप्टेंबर म्हयन्यात 2022 ते आतां आमचे कमीत कमी 3 ते 5 लाखा कडेन पावल्या. आनी आमच्या भाजीपालो इतलो फेमस जाला की इट इज फार्म फ्रेश. सो तातूंत आमी एक नवी एंट्री मारल्या ती फिश रेअरिंग. आनी आमचे बरोबर आतां फिशरीज डिपार्टमेंटचे सगळे ऑफिसर तांच्यांनी आमकां सहयोग केला आनी तांच्यांनी आमकां 3 तरेचे बियाणे हाडल्या फिश फ्रेश फिशचे. एक आसा मिरगल, एक आसा राहू आनी एक आसा कटला. हे समज वयर आयले जाल्यार आमचे असले खड्डे जे आसा पळय ते आनी 2 आसा आमचे कडेन. आनी हे पयलीं 20 वर्सां पयलीं बांदिल्ले, ताजो केन्नाच उपयोग जावना. आनी हे जे जितले तुमी दिसती पडटा पळय हांगा हे सगळे इन हावस जे सगळे आमचे गोडावणान पडिल्ले आशिल्ले पळय एक पयसो मोडनासतना आमचे कामगारा बरोबर आमी वयर काडला. आनी हाजे फुडें ते कितें आतां बरें ते आतां ते मॅडम सांगतली. डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज आयज हो रेअरिंग युनिट स्टार्ट केल्लो आसा. आयज आमी हांगा 1,500 सुमार राहू, कटला आनी कॉमन कार्प हे सीड हांगा सोडलेले आसा. तेजी ग्रोथ एप्रॉक्स 1.5 पर्यंत केजी वयता आनी कल्चर पिरियड अरावंड 6 to 7 months आसा तेंचो. तर खरेंच तेंच्यांनी एक बरें पावल उचललेलें आसा हांगा. हो जर सक्सेसफूल जालो हांगा प्रोजेक्ट तर आनी सरान सांगिल्ले प्रमाणे आनी खंय जर हांगा अशें पोंड बी आसा न्ही ते आमी युटिलायज करून अशें रेअरिंग युनिट स्टार्ट करूंक शकता. आयज कितली घातले तुमी सोडल्या? 1,500 घातले. 1,500. खावड बीन आमकां खावड तेंचे स्टाफाक ते सगळे मॅनेज करतले. आमकां डायरेक्शन आयल्या पळय त्या प्रमाणे हांगा हे खावडचे बी सगळे आमी तयारी केल्या. आनी आमचे सायडीन आनी एक रेअरिंग हें केला थंय जे की तांकां खावड जाय ते थंयच्यान आमी हांगा हातूंत घालतले. आनी इम्पॉर्टंट म्हणजे कितें हे क्षेत्रांत जितले आमचे जे लोक बस्ती रावता तांच्या खातीर हो बून जातलो. कित्याक ते आमचे आउटलेट जे भायर आसा पळय थंयच्यान ते व्हरतले फ्रेश. जे जशें तुका बाजारांत मेळटा तशेंच हे हांगा मेळटले. तांच्यांनी हांगा येवन हे सगळें पळोवपाचें आनी तांच्यांनी हांगा येवन आमकां प्रोत्साहन करपाचें आनी आमचे हांगाच्यान विकती घेवपाचें हें आमचें एक मागणी आसा की येवचे आनी स्वयं पळोवपा जाय की कितें केलां ते हांगा. एक्सपेक्टेड अमाउंट जनरेशन कितलो होता दिसता? आफ्टर 1.5 to 2 months we can expect anywhere between 1 to 2 lakh per month. आणि ग्रो जावपाक कितलो टाइम वयता ते नुस्त्यान? 6 ते 7 महिने वयता. ओके. सो इट ऑल डिपेंड ऑन द सायज. कशें आसता जितले मोठे तितले प्रायस आनी किलो वाडटा ताजेर. केन्ना पर्यंत हार्वेस्ट करूं शकता? आता मे एप्रिल ते जसे वाडटा तसे तातूंत गर्दी जावपा ना तांकां? ना 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 ते अशें जे आतां हायट आसा पळय इज 2 मीटर. अच्छा. सो आतां तुमकां उदक कमी दिसता ते वयर वाडटले आनी ते आमी आफ्टर एवरी 1 week ते रिफील करतले. सो दॅट एरेशन इज देर, एवरीथींग इज देर.